वाड्यां कदंबाचो डेपो डेंग्यू आणि मलेरियाची जळारां पोसता. वाड्या डेंग्यून 2 जाणांचो जीव घेतले उपरांत आता भलायकी खातें जागे जालां. खात्यान आता जागृताय सुरू केल्या. ह्या वाठारांत कोयर, टायर आणि बाकीच्या गजालींनी उदक साठून उरता म्हूण भलायकी अधिकाऱ्यांनी जागृताय मोहीम सुरू केल्या. कदंबा डेपोंत कितलेशेच टायर उक्त्यार पडिल्ल्यान डेंग्यू चडूच पातूळ येता. पालिकेकूच नितळसाण दवरूंक जमना. हालींच वाड्या वास्को डेंग्यूक लागून 5 वर्सांची चली आनी 47 वर्सांची बायल सोंपली. आनीकय लोकांक जोर येता म्हूण त्या वाठारांत डेंग्यूचो भंय पडला. लोक म्हणटात पालिकेक नितळसाण दवरूंक जमना. कदंबाचे डेपोतूय तेंच चल्लां. 2 दीस पयलीं ताका ताप येतालो म्हूण ताका आमी थंयचे हांगसर व्हेले, जीएमसीन व्हेले. जीएमसीन ब्लड टेस्ट केलो तेजो. थंयचो रिपोर्ट गावलो की डेंग्यू जाला म्हूण ताका. तशेंच म्युन्सिपालिटीची जबाबदारी आसा की टायम कचरो काडपाक जाय आनी तो कचरो टायम काडप जायना. आणि लोकांक जोर येता. इवन पळय म्हाज्या चेड्याक पसून आयज सकाळी हांवें हॉस्पिटलान व्हरोन हाडला ऑथॉरिटी कडेन की मातशें तेंच्यांनी बेगीच्या बेगीन हे हांगा कचरो क्लीन करचो, उदक सांठवता ते क्लीन करचे, गटार क्लीन करचे. पालिका आपलें काम करिना तरी भलायकी खात्यान लोकांक वाठार नितळ दवरात म्हूण सांगपाचें सोडूंक ना. प्रत्येकान जर आपल्याला सभोवतली तर एरिया क्लीन करत तर हें जावपाक शकना. उदक साठोवन दवरपाक जायना. उदकाच्यो वयल्यो टाकयो आसा त्यो धांपून दवरपाक जाय. बाटल्यो, कट्ट्यो आनी कितें दारान कितें पडिल्लें आसलें तें उडोवपाक जाय. भलायकी खात्यान वाठार तपासलो. थंयच्या कदंबा डेपोन पेड्ड्यार टायर पातळावन दवरल्यात. थंय कदंबा डेंग्यू आनी मलेरियाची जळारां पोसतात. ओल्ड टायर्स 100-150 टायर आसा आनी भितर भितर ब्रिडींग सामकी मॉस्किटोज आसा. आमी ते पळयले आनी ते सगळे सुपरवायझरान तांकां दाखयले आनी तांकां सांगी एक्चुअली 8 दीस पयलीं आमी तांकां सांगिल्लें की हे टायर काडा म्हणून. ते टायर काडूना. काल हांव तांकां जाप विचारपाक गेले जाल्यार तो म्हणपाक आपूण आजूच जॉयन जाला. तेन्ना हांवें तांकां सांगलां आनी तांकां सांगलां 2 दिसांनी हांव परत येवन पळयतलो. दे शूड नॉट बी एनी टायर्स. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. गायीक राष्ट्रमातेचो दर्जो दिवचो, गोहत्या करतल्यांक मृत्यूदंड दिवचो, जर्सी आनी बाकीचे विदेशी गायांचें दूद बंद करचें अशी मागणी भारतीय गौ क्रांती मंचान केल्या. भारतीय गौ क्रांती मंचाचो गोपाल मणिजी आनी बाकीच्यांनी ब्रेस्तारा राज्यपाल मृदुला सिन्हाक गोरक्षेचेर निवेदन दिलें. गायीक गोमाता आसा तिका राष्ट्रमाता घोशीत करचे भारत सरकारान अशी ही प्रमुख मागणी आसा. आनी हे राज्यपाला मार्फत हे जे निवेदन आसा ते राष्ट्रपती आनी पंतप्रधाना पर्यंत पावयचे अशें एक निवेदनान आमी म्हटलां. हे जे कोण गो हत्या करता अशा ह्या गो हत्या करणाऱ्या लोकांक मृत्यूदंड दिवची अश्यो मागण्यो आसा. परवा आमची गोंयची गोवा राज्य म्हणून रॅली परवा जातली आझाद मैदानाचेर आनी त्याच्यात सगळ्या लोकांनी सहभागी जावचे अशें आमी आव्हान करता. आनी आतां खेळा मळार कॅनडांत चालू आशिल्ल्या बायलांच्या वर्ल्ड कपांत दक्षिण कोरिया आपल्या इतिहासांत पयलेच खेप प्री क्वॉर्टर फायनलींत पावल्या. तांची मॅच आतां खडेगाठ फ्रांसा कडेन जातली. प्री क्वॉर्टर्सांत इंग्लंडाची मॅच नॉर्वे कडेन जातली जाल्यार स्वित्झर्लंड यजमान कॅनडा झुजतले.
इतल्याने खबराची रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.